सगळ्यांना नमस्कार. कुकिंग विथ फैमिली म्हणलं नमगे सीरीज अंतुले अनेक एक नव एपिसोडाक तुम पूरा जनाक स्वागत. आज आम्ही कोडियाला आयल्याची कोडियाला अंतू पांडेश्वर भितरी मिगेल दाखलीना नंद सर तिगेल नाव निरुपमा हांव अनुपमा. निरुपमा पळय आमी निरुपमा घरकडे आयल्याची आमी ती रांदपाक भारी एक्सपर्ट. तिगेल रांदपाचे वैविध्यते हांव आतां नेक्स्ट रांदप करता तुमकां सांगता वता. तशें रांदपा मात्र न्हय आनी विंगड कसूती म्हणजे एम्ब्रॉयडरी आनी कसं क्रोशे तसं पुराय आमच्या भितर ती भारी ट्रेंड. आमी ल्हान आसतना म्हळ्यार आमगेले एक टीनेज त्या टायमार आमकां पुरा जनाक ड्रेस शिवून दिता आशिल्ली ती. कितले म्हळ्यार फॅशनेबल ड्रेस त्या टायमार ट्रेंडींग आशिल्ली ड्रेस ती आमकां घरकडेन शिवून दिता आशिल्ली. ती भारी एक खुशी आशिल्ली आमकां तें घालून पळोवचें म्हळ्यार. तशी आत्तां ती मस्त ते शिवण्यात आनी मस्त इंट्रस्ट घेना न्हू गो पळय थोडी मस्त शिवयला. आतां मागीर ती आज आमकां एक कसं की एक फुडली एक रेसिपी करून दिता ती. आतां ही मिगेल नणंद हांव तिगेल नणंद ते कशी साट्या सोयरीक म्हणून न्हय तिगेल बम म्हणून म्हळ्यार मिगेल अण्ण तो मिगेल अण्णाल कझीन आलतो तो म्हाका कझीन लागता. तशें हांव तिगेल नणंद ती मिगेल नणंद. आतां मी वासरे वच्चा ती आमकां कसं स्पेशल करून दिता म्हणून पळोवया. ताचे पयलीं फुडें कसं तें पोरणे रेसिपी म्हणलें होतं बाय तें कसं आमी गेले मागीर गेले पोरणीक रेसिपी घालया म्हणून तरणे केळ्याचे तिखशे ताका फुडें मिगेल माय आजी बडको म्हणटली ती. आजी बडको म्हण एक नांव एक विचित्र नांव बारी फन्नी दिसता तें आयकतना म्हणून ती आतां आमी ते तरणे केळ्यांचे तिखशे म्हणून आतां तशी म्हणया म्हणून समदिसना न्हू आजी बडको म्हणचे आमकां समदिसना. तशें आमी ताका मरुनामकरण केलां जीव केळ्यांचे तिखशे म्हण. वय बचा जीव केळ्या तिखशे कर. आनी तूं म्हाका 2 रांदप करून दिता म्हणला प्रॉमिस केला म्हाका तूं. आनी कसं करता आनी एक भेंडा भज्यो म्हणून. ओके मिगेले फुडें तें मिगेल मायन करचें आशिल्लें तशी आमी भेंडा भज्यो कशी करची म्हणून दाखय. ओके वचा भेंडा भज्यो म्हणलं मग आतां कसं हें कसं पुरायचें करून दवरलां हांगा रेडी. तरणी मिरसांग सपूर कट करून आनी आल्लें आतां न्ही आनी भेंड सपूर कट करता शिंदुका. आतां भेंड म्हणल्यार तूं सांगलें जून भेंड जावं जून भेंड पळय हे भेंडा भज्या स्पेशालिटी म्हळ्यार हेंची जून भेंड जावका म्हण. आमी नॉर्मली जून भेंड हाडल्यार काण उड्डयताची. आतां ते वेस्ट जायना तशी एक सुलभ उपाय कसो म्हळ्यार जून भेंडाच्यो भजी करून दाखयता न्हय. वय हे तूं सोदून धरलेलं की मिगेल मायन फुडें भेंड हाडतना एक 4-5 भेंड भितर जून आसता. ते मागीर मिगेल मामान घेतना भजी करी म्हण सांगता. पळय भेंड जून भेंड हाडलेले वेस्ट जायना तशी एक सुपर आयडिया त्या भेंडाच्यो भजी करच्यो. हांव केला भेंडा भज्यो तिण केल्लो सुपर जाता. ती माई म्हणटा ती मिगेल मावेल एक स्पेशल आयटम हे जून भेंडाच्यो भज्यो. सपूर शिंदिलें भेंड आनी तो घालचे आनी आल्याचे पीस केलेलो आल्लें आनी मिरसांगी कच्चेलो घालचे आनी मीठ घालून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ दवरका. मीठा पिट्टी घालची वय म्हण आमी मागीर हाका पुरो पिट्टी पुरो घालू वच देखून ताका समेत जावका जाल्यार मीठा पिट्टी वय लायकून मिक्स करून दवरून सोडचें. तेन्ना आतां आमी 10 निमिश दवरला ताका उदका पयस येता. वय उदका पयस येता. वय ओके अर्ध घंटा जालो भेंड कट्ट केलेलें मीठ लागोवक. आतां आमी हाका मिरसांगी पिठी घालता 1 चमचे. आतां न्हू बरसून घेवका. तांदळा पिठीची एक 4 चमचे घालता. 4 चमचे तांदळा स्पून पिठी घालता तू आता. आणि कसं पिठी घालू सका चण्या पीठ एक 2 चमचे पुरो
ओके. आणि कसं पीठ घालू असं? आणि हिंगा पीठ घालूस. हिंगा पीठ घालू असं. ओके. तर तिखसाणे आम्ही तरणे मिरसांग घाला देखून आणि मिरसांगे पिठी थोडी घालली. आणि आमकां जाय जाल्यार आमी चड उणकून घेता मिरसांग आमकां जाय जाल्यार आम्ही कितले बँड घाला ताजे वयर रोंदून असं ना. तू हंगे एक 10-12 बँड घालला वय सो तक तकी तर तू हंगाला कळवा आम्ही कितले मेजरमेंटार बँड घालला ताक तिके चड उण कोरयेत आमी हंगा. आता थोडे हिंगा पिठी घालता का हल्ल्या परमळ ऑलरेडी असतं का आणि थोडी आता हिंगा परमळ वय 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 आणि बरसून घेऊ का हे पुराची ते बँडाक उद्दा सोडला देखून आम्ही हे घालेलं पीठ लायक बाइंड जावन येतं की म्हणून वय 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 पुरकी पिठी पुरा पुरकी हा पुरो 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 नाका 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 हृदय जाला घालले उद्दा घालूस की ना 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 उद्दा उदा घालू घालून ना वय 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 उदा घालू ना हे म्हळ्यार क्रिस्पी जावका न्हू भज्यो देखून ताजे उदक काही सोडता मीठ आनी घालले आस पुरा बँडाच पुरमळ येता आणि ते पुरं पीठ हिंगा पिठी अल्ले पुरा चिरडिले लायक फ्लेवर येतं असं आणि त्याला लायक कोण तापोवन हे पकोडशी घालची वय पकोडशी वय वय पकोडशी घालची हे एक सुपर आयडिया बँड जून जाल्यार आम्ही काणके काण उडयता वय वय एक 4 बँड असल्यार एक वय वय जाता वय वय जालें समजला तेल तापत दवरता मागीर भज्यो पकोडा म्हण की आमी तळून काडयता. ओके तेल तापलें आमी पकोडा घालया हे काय भाजी मस्त वेळ नासतलं ना ना तांदळा पिठेनी पुरा घाल्या देखून आणि उद्दाना देखून वगी जाता गडे भितर वता आणि जून बँडान तो उद्दाना वय आमगेले वरलेले बज्यो आंबड्या पशी फास्ट बज्जून येत असतलो ना वय 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 बँडा बी दिसता बेतस पळय जून बँड ना आता कितले कशी काजी कलर चिकेची ब्राऊन गोल्डन ब्राउनिश कलर येता बँड येता तो कुरकुरी जात असतल ना वय वय परमळ येता हे आता एअर फ्रायरान तो कोर येत असतल ना इतले कोर न्हू वय एअर फ्राय म्हाका नेक्स्ट एअर फ्रायरान तो ट्राय कोन पळो काय वय वय कोर येता वय तेन्ना ऑयल लेस येत ना वय वय गिल्ट फिलिंग ना तेल खावचे घेता म्हण तितलेची वय तर मस्त तेल थंडा ना हाका आनी उदक घालनी देखून ते बेंडाचे उदक वय त्या वय म्हण्या वय देखून मस्त तेल आनी थंडा तुम करतना वय 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 उद्दा आशिल्ली वस्तू केन्ना चड तेल ताणचे हाका मी उदक घालनी प्लस बेंडान तो उद्दा ना देखून वय तेल पिवचे पॉसिबिलिटीज उणे जायता येईल असतली ना वय आमी काडया कुरकुरी कुरकुरी जाला कुरकुरीची हुनू बेंडा भाज्यो आमी भाव आनी भयणी फस्ट टेस्ट कोन कशी आस म्हूण सांगताची हुनू बेंडा भाजी रेडी जाला खावन कशी आस म्हूण सांगायची कशी प्रश्न जाणा खाव्या क्रिस्पी क्रंची जाला हिंगा परमळ येता ना सूपर जाला आणि दुखून मार्केटा वचून तरणे बँड हाडची नाका आमी जुना बँड हाडया तूं जुना बँड हाडी भजी खावका जाणारी जुना बँड हाडल्यार आमकां भजी मेळटा सूपर जाला तुमी तशीची पुरजन कोण पळयाची आनी दुखून तुमी कोणाय तरणे बँड हाडाची जून बँड तितली क्रंची भारी टेस्टी जाला सूपर जाला सुपर सुपर हे एपिसोडाचे पार्ट 1 हांगा एंड जाता पार्ट 2 ह्यो बेंडा भज्यो तुमी पुरो जाणां ट्राय करून खावन पळोवं बी तरी आमी अपलोड करताची स्टे ट्यून्ड